आम्ही सांगाता मेळून मागणे करूया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता मेळून कुटाम जाऊन मागणे करूया. सोमेची दैविक सकत आम्ही अनुभव करूया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असायचा हात धन सांगा. हात म्हणून सांगा उठ परजडीचा तुझं उजवाडायला. सर्व काजारी जोड्यांक तुमच्या लग्नाचे शुभाशय पाठयता. मोगाच्यानो कितें आज आमी खंयच्या संगतीचेर नियाळ करचो. आमकां उडासाक दवरूंक एक थीम म्हूण जायचें. हात धरल्ल्याक सोडी नाका, सोडचे बरी करिनाका. हात धरल्ल्याक सोडी नाका, सोडचे बरी करिनाका. एकच वाक्य हें. हाका फुल स्टॉप ना. मोदें मोदें कोमा मात हें घालीचें. मोगाच्यानो एका कुटुंबा लागीं अशें उलयता आसतना अशें ताणें वांटून घेतलें. तिका कसल्या एका गरजेच्या कामान एक थोड्या दिसां खातीर वचोंक आसलें आनी तिणें थोडे दीस ना म्हणून पुरो रांदा पाणी करून विविध बॉक्सांनी घालून फ्रिजरान पुरा घालून दवरला न्हवऱ्याक. आनी कितल्या दिसांक जाय तितल्या दिसांक तें रेडी आसा. ताणें उण करचें आनी खावचें. आनी तो तिका सोडूंक आयिल्ल्या वेळाचेर हिणें म्हळें खंय हांव घरा आसतना तुका थोडे पटी पुरपुरतां, जोर करतां, थोडे पटी शर्मावय दितां तुका. आनी आतां थोडे दीस हांव ना. आतां संतोशान रावाचें तुवें. वेळा वेळार उण कर तें खायचें. पोटाक उणें करनाका. ताचें तोंड ल्हान जालें खंय आनी तो म्हणलो खंय म्हाका जेवंक नाका म्हणलो खंय. मागीर कालें जाय तुका. म्हाका तूं जाय. व्हेरी इमोशनल मुमेंट. म्हाका जेवंक नाका, म्हाका तूं जाय. ऑफकोर्स तिका वचोंक आसलें. ती वचोन मागीर फाटीं आयली. थोड्या दिसां उपरांत फाटीं पावली. ह्या सप्त्यांत एक ल्हानशी डॉक्युमेंट्री हांवें पळयली. मस्तूत लोक जानवाय हेरां कडेन वांटून घेता. थोडे पटीन तें काल्पनीक जावन आसा पूण तातूंत मस्तुली सांव आसा. एक स्त्री मध्यम प्रायाची वचून बेल्ल मारते आसा. भितर तावन बागील उक्तें केलें. उक्तें करतना म्हणाली पुतान भायर घालां. देखून तो बागील काडलो. मनीस तरणाटो मनीस म्हणालो माय हें तुजेंच घर, ये भितर ये. आनी मागीर तो संतोशान हिका कानून भितर गेलो. ती हॉलांत आसली. ताणें रुमा भितर वचून व्हंकले कडेन म्हणा लागलो मम्मी आयल्या. व्हंकलेन ती सोपाचेर बसल्या. व्हडलो एक शर्माव काडलो. ताणें म्हळें पुतान भायर घालांकय मम्मी आयल्या. तितल्यांत म्हणलो एकल्यान भायर घाला म्हूण आनी एकल्याच्या गोमट्या उमकळचें न्ही. हांगा एकच रूम आसचें बेडरूम. आमी खंय न्हिदचें, तिणें खंय न्हिदचें. तुका सांगूंक कस जाल्यार हांव वचोन सांगता तिका. ती भायर हॉलांत रावन बागला कडेन आयकता हें पुरा. ती भायर आयली. भायर येवन पळयतना ती चित्ता वय. ती चित्ता वय. एकदम शर्मेली, चाप्पे जाली. मम्मी मम्मी म्हणाली. आनी आतां त्या वेळार त्या आवयन सांगची ती उतरां मोगाच्यानो. कितें गी हांवेंच भुरग्यांक वाडयल्ली रीत काय सूख जाली कोण ना हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान. नाल्यार चेडूय तो सत्त जालो, चेडूय तशेंत जालें म्हूण सांगून दोन दुखां गळोवन सलतेस रावली. एक तर बारीक इमोशनल सिट्युएशन मोगाच्यानो. तिचीं उतरां हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान भुरग्यांक वाडयल्ल्यांत कांय सूख जाली आसतली. पुती तो सत्त जालो, दुय तशेंच जालें. मोगाच्यानो काजारी जोड्या विशांत आमी आज थोडो नियाळ करता आसतना हातूंत दोन भाग आसात. एक भाग काजारी जोड्या पासतूच आनी दुसरो भाग काजार काली काजार नांवा खातीर न्ही, ताच्या फाटल्यान एक कुटुंबा जिवीत आसा. हें आमी आज इल्ल्या मोठ्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया. काजारी जिविताचो ह्या काजारी जोड्याचो उद्देश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काजार म्हणटा आसतना हें कमिटमेंट. काजार मात न्ही जावं दी व्हड ह्या फायनल प्रोफेशन हर एक ती बसोवनी एक कमिटमेंट.
मनशान एकपटीन दिली भास पाळूंक आसा म्हणटा आसतना एकामेकाचें बरेंपण हें पवित्र सभेची शिकोवणी एकामेकाचें बरेंपण आनी दुसरें भुरग्यांचें जनन देव भुरग्यांचें देणें दिता जाल्यार भुरग्यांचो जल्म आनी त्या भुरग्यांक जबाबदारेन वाडोवची जबाबदारी त्या जबाबदारेंत आवयन आनी बापायन बेजबाबदार जावंक जायना हें समजोवन घेवचें म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें एकामेकाचें बरेंपण म्हणटा आसतना हाका पुराक जावन आयचें पयलें वाचप ती तोबीत 8वो अध्याय ओळ 4 तावन 8 पर्यंत हांतुळना वयलीं उठली मोगाच्यानो लग्नाचो पयलो दीस सांजेचो वेळ आसतलो आनी उपरांत पळयात ते सोबत 10 संगती त्या मोठव्या वासपांत उल्लेख केल्यात काकळूत देवान करचे खातीर आनी देवान राखचे खातीर जर तर सर्वेस्पोर देव घर बांदिना जाल्यार बांदप्यान कितलें बांदल्यारय फायदो ना राखवाल्यान कितलें राखल्यारय कांय फायदो जावचो ना किर्तन 127 सोबत पळया देवान काकळूत करचे खातीर आनी देवान राखचे खातीर काकळूत मागया आनी दोगांय जाणांनी मागणें केलें विनंती केली कतें विनंती केली सर्वेस्पोरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदेव हाचो अर्थ देवा तुवें आमकां रचलाय ह्या हंताक तुवें आमकां हाडलाय लग्ना जिवितांत तुवें आमकां भितर हाडलाय 2 कुटुंबांत दोगा मनशांक एक तुवें केलाय जाल्यार देवा तूं सदेव आनी उपरांत सगळीं चरित्रां उडासां काडटात आदांक तुवें रचलें ताका सांगातीन एक तुवें दिलें मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय म्हूण तुवें थारायलें आतां हांगासर वळ पळया कुडीचे वंदोवणेक न्हय नॉट फॉर लास्ट बट आउट ऑफ लव इफ द मॅरेज इज ओनली फॉर लास्ट इट वील नॉट लास्ट हें समजून घेवया काली बायले संगती पळोवन जर तर लग्न जाल्यार काजार सड तें बाळवणा कुडीचे वंदोवणेक न्हय बगार प्रमाणीक काळजान पुरा पळयत पुस्तकाचीं उतरां आनी उपरांत म्हणटात तें आमची उतर प्राय पर्यंत 2 संगत्यात परतोनी संतोसान आनी सांगाता काली सांगाता म्हूण सांगोना संतोसान आसा जाय कित्याक म्हळ्यार देव हर एका मनशान संतोसान आसा जाय म्हूण आशेता एका याजकांनी संतोष बरीत आसा जाय बेजार येना सोंग नजो लग्न जाल्ल्यानी जावं दी दादलो या स्त्री तांणी संतोसान आसा जाय एक टिचर जाल्यार तिणें संतोसान आसा जाय एक सिस्टर जाल्यार तिणें संतोसान आसा जाय कोणेंच बेजारा येन तोंड लांब करन दुखां गळोवंक सोडूंक नजो कोणाक तोडोवंक करूं नजो आमी हेरांच्या संतोशाकारान जाय हें उडास दवरूंक आसा आनी उपरांत ती म्हणटात दोगांय जाणां आमेन आमेन कितें आमी मागलें देवा हें जावं दी म्हूण सांगून दोगांय न्हिदोंक गेलीं हें हर एका व्हंकले न्हवऱ्यान तुमी हांगासर आसच्या सर जोड्यांनी आनी आयच्या दिसा कोण टीव्हीचेर जावं दी विविध माध्यमांनी आज नियाळ करतात तांणी मतीन दवरचें आतां ताचे उपरांत काजार जाल्ल्यांक एक जबाबदारी आसा काजार नांवा खातीर काजार न्हय न्ही काजार उपरांत बाकीच्यो जबाबदारी आसात कितें तें लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयलें 2 अध्याय ओळ 30 आनी 9 आनी 40 लूक चॅप्टर 2 2nd chapter verse 39 and 40 दोनूच वळी सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार कोरूंक आसलें तें सगळें तांणी करून जातच तांच्या घरा फाटीं गेलीं म्हळ्यार देवाळान तांकां एक जबाबदारी आसली तांच्या भुरग्यां ती तांणी केली आनी उपरांतली जबाबदारी तांणी घरा गेल्या मागीर घरा करूंक आसा आनी कितें तें केल्ले वरवीं कितें जालें गे म्हणलें तें सांगलां शिरको घटमूट जालो कुडीन वाडलो वाडा जाय हर एका आवय बापायची ड्युटी मोगाचें न्हू भुरग्यांक एक बरें खाण दिवंक आसा तांची वाडावळ जाय त्या प्रायर तें कितें मेळोवंक आसा कुडीचें खाण मेळोवंक जाय दुसरें शिरको जानवायेन भरलो जानवाय देवातावन येवची वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांक खाली संवसाराची जानवाय पावना देवातावन येवची जानवाय भुरग्याक मेळोवंक जाय आनी तिसरें देवाची मजत ह्या चिरक्याचेर आसा जाय हें आवय बापायचें काम हें कुडीन आमची भुरगीं घटमूट जाय देवाच्या कुरपेन ती वाडा जाय आनी देवाची मजत भुरग्यांचेर आसा जाय नाजाल्यार तें पळय तेणें आवयन कितें म्हळें आमी आमच्या भुरग्यांक वाडोवच्यान कांय सुकोवन पडल्या गे आमचे तावन कांय सूख जाली आसतली म्हूण सांगून त्या वेळार सांगल्यार वेळ उतरता न्ही गे
देखून मोगाच्यानो हें सगळें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमी आसलीं आसल्या प्रमाणे काणकोंक आसात हर एकल्यानी ती कोणेंच बदलूंक जायनात ताचो नियाळ दिसपडटें आमी करूंक जाय आनी म्हणटा आसतना कितें ह्या कुटुंबा जिवितांत तें कुटाम म्हणल्या शब्दाचेर म्हजें एक ल्हान चिंता कुटाम म्हणल्या शब्दांत 3 अक्षरां आसात पयलें अक्षर आसा कू कू म्हळ्यार कितें कुमो करी जाय व्हंकलेन न्हवऱ्यान व्हंकलेक कुमो करी जाय एकल्याकच काम कर 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 मरोंक सोडचें न्हय मोगाच्यान उडास दवरा घर चलोवचें दोगांयचें काम एकल्याचें न्हय कोणें सांगलां हें एकल्यान मात्र घरांत काम करीचें म्हणून कोणें सांगूं ना कोणें सांगूंक ना न्हवऱ्यान कितलें तांगता सांजेर कामांतल्यान आयलो जावंक पुरो इल्लोसो वेळ कितें करूंक आसा तुर्तान केलें आयताराचो दीस आसा कुमो करूंक जाय आदार दिवंक जाय हाताक हात दिवन घरचीं कामांय करूंक आसात दुसरें टी स्टँड्स फॉर टायम दिवंक आसा तरेपणी जेवंकूच नाका मनशांक एकामेकाच्या सांगातपणान क्वालिटेटीव टायम म्हणटात एक बरो वेळ एकामेकाच्या सांगातपणान करसूंक आसा फॅमिली टायम म्हणटात एका कुटुंबान पळयलें हांवें सांजेर तांचो 1 घंट्याचो वेळ फॅमिली टायम हांव म्हाका भागी म्हूण भोगलें त्या वेळार तांचे न्ही त्या वेळार तांगे आसल्या वेळाचेर एक बरें करून बसलीं कोणाच्यो खबरो नात बसलीं इल्लो सूप आनी पुरो केलो तांणी बसलीं हांसलीं उलयलीं ताचे उपरांत मागणें सुरू जालें 2 कांतारां पुरां म्हणलीं आंबोरी जाली तेरसालो हें तयाराय फॅमिली टायम ताच्या उपरांत सगळें जालें मागीर जेवणाक बसलीं वो टायम फॅमिली टायम न्हवऱ्यान एक विंगड जेवचें व्हंकलेन एक विंगड जेवचें ना तशें जायना दनपारां जावंक पुरो कामा नेमती जायना आनी सांजेरी जेवणाक एक वेळ म्हूण नाकाय जेवण 11 वरार 12 वरार ना सांजेचें जेवण एक 7 वरार आंबोरी तेरसा जाल्यार एक 8 वरार जेवण जेवल्या उपरांत एक 2 घंटे म्हणी भोवाचें खंय बसाचें खंय उलयचें खंय जेवण जावन तें काल आमच्या मालगड्यांच्या बस उतरांनी सांगचे पोट घट्ट कर न्हिदलें जाल्यार जिराणा मनशाक भलायकी पाड जाता जेवल्या उपरांत एक 2 घंट्याचो वेळ म्हणी जायचे खंय जेवणाच्या आनी न्हिदच्या मोदें देखून 10:30 11:30 जेवन मागीर खंय बसूंक वेळा मागीर जेवतनांत न्हीद येता न्हिदोन जालें तशें जायना हो टायम म्हणटा आसतना क्वालिटेटीव टायम आनी तिसरें म्हळ्यार मनशापण मोगाच्यानो कुटुंबांत मनशापण जायचें न्ही गी आसाचें इल्ले जोक्स आनी पुरा जायचे बारी सिरियस जाल्यार काल्या खातीर सड्ड सिरियस जावचें कुटुंबांत कांय गरज ना ताची मोगाच्यानो उडास दवरा एक वाक्य उडास दवरा कोण आतां आमी हांगा आसा आमचे पैकी कोणा एकल्याक पयलें वचोंक आसा तुमचे पैकी व्हंकले न्हवऱ्या मोदें एकल्याक पयलें वचोंक आसा हें सत्नें मागीर त्या दिसा मागीर एक पोटी दोळे उक्ते करने निमाणें एक शब्द उलयने आल्या उलयतना कित्याक उलोवनाय त्या दिसा जाल्यार रडचें एक पोटी दोळे उक्ते कर तुवें त्या दिसा दोळे उक्ते जायनात ते परमनंट बंद मागीर आज एक शब्द उलयने कशें उलोवचें उस्वास गेला आनी कितें उलोवंक जायना मोगाच्यानो देखो नो कौन सी रात आखरी होगी कौन सी बात आखरी होगी कौन सी मुलाकात आखरी होगी ये कोई नहीं बोल सकता है कुंची रात आमची निमाणे कुंच्या घडया आमी मेळिल्ल्या निमाणे कुंचें आमचें उलोवणें उलयलें निमाणे हें कोणें सांगयत कांय गॅरंटी आसा कांय ना देखून मनशापण मोगाच्यानो ह्यो 3 संगती एकामेकाक कुमो करचें एकामेका इल्लो सांगातपणांत वेळ करसूंचो एकामेका इल्लें मनशापण दाखोवचें तातूंत कुटाम संपूर्ण जालें हें ना जाल्यार कुटाम ना तांच्या खंयचो एक शब्द काडा गी कुटाम जायना जावंक साध्यय ना ताचो अर्थ आमी करना म्हूण न्ही आमी करता पूण ह्या आयच्या दिसा उपरांत देवान आमकां असले एक भाग फावो केला कार्मेलीत पाद्र्या पामरीपात आसतना एक काजारी जोड्या पासत एक दीस म्हूण दवर असलो एक नियाळ करूंक एक अवकाश कर दिला म्हाकाय एक अवकाश जालो तुमच्या सांगाता बसून नियाळ करूंक म्हाकाय तुमचें तोंड पळोवंक मेळ्ळें तुमकांय म्हजें तोंड मेळ्ळें एक संबंद जालो आमचे पैकी एकल्याक पयलें वचोंका खंडीत हातूंत दुबाव कांय ना हातूंत दुबावोंक ना आनी मोरान पावल्या उपरांत मागीर दोळे उक्ते कर एक शब्द उलय आशेत हांव तुजें उतार आयकोंक म्हणची गरज ना जाय जाल्यार पुरा पयलें उलोवन जालां लास्टाक काय उरो नजो उलोवंक तितून म्हणसरी उलयचें मोगाच्यानो हें उडास आमी दवरचें म्हणटा आसतना आनी हे 2 संगती उडास दवरया
संपत्ती आमच्या कुटुंबान जाय, ग्रेस्त काय सगळ्यांच्या कुटुंबान जाय, इल्ले पयशे भांगार सकट जाय ही संपत्ती. पूण संपत्ती मात्र आमी भुरग्यांक सोडून गेल्यार ती खावन मूग दितलीं, या खावन भोंवतलीं, या खावन विसरतलीं. खाली संपत्ती पावना, संस्कार जाय, संस्कृती म्हणटात. भुरग्यांक संपत्ती मात्र न्हय, संस्कृती दिया, संस्कार दिया. संस्कार म्हळ्यार कितें? वॅल्यूज म्हणटा आमी, मौल्या. एकामेकाक मान मर्याद दिवचें, एकामेकाक गौरव दिवचें. ही केदाळाय मुग्धना ती शाश्वत. एकामेकाक जबाबदारी खानगोवची, खालतेपण, संबंध, उपकारी मोण, ह्या संगतीक संस्कार म्हणटात. हे जर तर आमी दिना जाल्यार काल एका माणेस लागीं सांजेर माणेस मालगडो माणेस अशेंत आमच्यात इगरीच्या कॅम्पाउंडा भितर एक उलोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. उलयता म्हणालो, थोडे पटी थोडे पटी म्हणालो, उलयतना कसो आसा बाबा? बरो आसा. घरा कशान? आसतली. तूं कसो आसाय? बरो आसा. घरा कशी आहात बाबा? आसतली घरची. ताचो अर्थ इज इनडिफरंट म्हणटात ताका. आसतली. कोणी म्हण परकी म्हणल्या बरी, तशें जायना, तशें जायना मोगाच्यानो. देखून संस्कार आमच्या भुरग्यांक आमी आमचें कुटाम उराजे जाल्यार संस्कार आमी दी जाय. म्हणटाना थोडे पटी थोडे संगती आसात, सोडचे बरी करनाका म्हण सांगून तें सेकंड वाक्य न्ही गे ताच्या फाटल्यान. देखून स्त्रियेन जावंक बरो आळसाई, एकदम कर्स, मागीर इरिटेशन करचें, उपाद्र दिवचें, जबाबदारी ना, कशें कुटाम मुखारेचें? मनशाक हे पुरो म्हूण जाता न्ही, मनशाक पुरो जाता. दादलेय तशेंच जावंक पुरो एकदम इश्ट भोंवचेंत, भोंवचें म्हळ्यार भोंवचें, घराच्या बागलार ना इश्ट म्हणून. तशेंत केल्यार जाताय. लेका व्हरतो कर्स करचो, कांय एक प्लॅनिंग ना, कशें कुटाम मुखारेचें? वचना. देखून तो कांय जाणा न्ही. देखून व्हंकल आनी न्हवरो बिजाकऱ्या आहले बरी. बिजाकऱ्याक 2 बागा आहात न्ही, ते दोनी सांबाळल्यार मात्र, त्या दोनांकी स्क्रू लागल्यार मात, नाल्यार बागल सगळें पडटा. एक दारवंदाच्या कुशीक पडटा, नाल्यार बागलाच्या कुशीक पडटा. ताका सकडी 3 या 4 स्क्रू आहात, करेक्ट टायट जायचे. बिजाकरें एकतल्याक लागाचे. त्या बागलाचे बोजान पळोवन 4 की 5 की बिजाकरी घालीचे. मागीर पळया ह्या बागलांक कितलीं घाल्यान म्हणून ताका तांणी स्पेशल दुसऱ्या टायपार घाल्यान, नाल्यार खंयच्या घाला पडटी. मोगाच्यानो हे उडास दवरी जाय. हे आमी उडास दवरूंक आसा. म्हणटा आसतना लेका व्हरतो परत एक फाटीं येवया, आमी फाटीं येवया. काजारी जोडें लेका व्हरतो कर्स करन हात उलपावचें न्हय, हात उलपावचें न्हय. आनी दुसरें, कोणी आमकां पावतली म्हूण सांगून पातयेवन रावचेंय न्हय. देखून म्हणटात गळोवन खावच्या वेळार, बसोन केल्यार, बसोन खावच्या वेळार भीक मागोवन खायचे पडात. एक काळ येतलो, एक 60 जाताना मागीर कोणी थोडे पडेन काम दिना, थोडे पडेन दिल्यार थोडे पडेन काम करूंक जायना. हें उडास दवरा. देखून सुरू थावून तो खासदार जाल्यार दीस आतावन व्हंकलेच्या नांवार 1 म्हयन्याक 1-2,000, न्हवऱ्याच्या नांवार 2,000 म्हणटा घालना काय तुमी? घालून दवरना खंयचें घालें तितले घाल्यारच काय मुकल्या 30 वर्सां जाताना कांय इल्लेशें जायत. देखून ह्यो संगती पुरा आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेक गरज पडच्यो. कोणायच्या मुखार भुरग्यांनी पळोवचें, भुरग्यांचें हक्क तें, भुरग्यांची जबाबदारी. पूण आमी हेरां मुखार हात उदारे करूंक जावं नजो. आमचो गौरव आमी सांबाळना काय? देखून खासदार जाल्ल्या दिसा आतां कोणें घालून आसता घालून सुरू करा. इल्लेशें खाले म्हणी करलेशें इल्लेशें म्हणी एक 60 जाताना तुमच्या पयशांत कांय म्हणलेशें इंट्रस्ट येना काय? कांय इल्लेशें भांगार गी खाले म्हणी आसा जेस्त न्ही गी, खंयच्याय रुपांनी जावं बरो. गरज पडल्या फाल्यां विकलें, विकून संतोशान आसा जाय. तुमकांय कर्स आसा कित्याक म्हळ्यार एक पटीन प्राय जाताना लायफांत व्हडलें थ्रिल्ल ना खंय, पूण बिल्लां आनी पिल्सां आसतात खंय. बिल्लां आनी पिल्लां, पिल्लां म्हळ्यार गुडयो तीं आसात. आस्पत्रेक गेल्यार बिल्ले नाय, बिल्लांय आसात, पिल्लांय आसात. थ्रिल्ल व्हडलें ना जावंक बरो. देखून हें समजोवन घेवचें. काजारी जोड्या न्हू उडास दवरा, इतलें पळोवचें उडास दवरता आसतना. देखून हर एका आवयचें आनी बापायचें काम आसा. भुरग्यांक जल्म दिलो पावना, त्या भुरग्यांक जबाबदारेची व्यक्ती आमी करूंक आसा. हे आमी उडास दवरचें मोगाचें न्हू. बरीं मावल्यां आमी तांकां दिवचीं. हात धरिल्ल्याक सोडिनाका, सोडचें बरी करनाका. थोडे पटी बेजार जाल्यां थोड्या कुटुंबा कडेन उलयतना कळटा न्हवऱ्यान एक बेजार केला, या व्हंकलेन बेजार केला. मागीर काल करचें, कोणाची सूख म्हूण सांगूंक जायना.
तशें जाता थोडे पटी देखून याद दोनी देखून परत येवया आमी त्या न्हवऱ्यान म्हणले बरी म्हाका कांय नाका म्हाका जेवंक नाका म्हाका तूं जाय म्हूण सांगून न्हवऱ्यांनी म्हणा जाय व्हंकलेनी म्हणा जाय म्हाका भांगार नाका बा म्हाका खापाड नाका कांय नाका म्हाका तूं जाय संतोष न्ही गे देखून एकदां म्हाका तें हाड खाणांतलें हाडूं नाय गळ्यांतलें हाडूं नाय बड्डे केक हाडूं नाय थोडे पटी बड्डे दिसा एक वीश उडास उरना थोडे पटी बड्डेक एक वीश करूं ना म्हूण सांगून लंका पटना उजो पेटयल्लो आसा बड्डेक एक खाणांत भांगराचें हाडूं नाय ताणें हाडलां व्हडली चेन घाल्या तुवें हाड नाय अरे बाबा हाच्या सांबाळांत हाडूंक जावना देखून म्हाका भांगार नाका म्हाका कापाड नाका म्हाका केक नाका बा तूं जाय म्हाका म्हूण सांगून व्हंकलेन म्हळें जाल्यार न्हवऱ्याक 4 बुजां जातीर वय तें सोडून सदां न्ही ಎಂತ सांगल्यार म्हाका बनारस कापाड जाय म्हाका कांचीपुरां कापाड जाय सदां न्ही उपाद्र दिल्यार जायना मोगाच्या न्हू देखून सोडचें बरी कर नाकात हें उडास दवरचें जबाबदारेची आवय बापय जावया आनी माने एक वाक्य आनी तुमी तुमचें लग्ना जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावंक आशेता जाल्यार केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा मोगाचें न्हू एक म्हयन्याक एक पोटी म्हणी कोणें तुमकां काजाराक आपयलां जाल्यार मिसाक वसा तुमच्यो आंगोण्यो नव्यान करा ती बास्तिताना तुमचे आनी न्हवरो एक कोणशांतय वकालतेनी सांगाता बसा तुमी प्राय जाल्यार व्हडणी सांगाता बसा हाताक हात धरून ती हात धरतना तुमी एक हात धराने वय तुमच्यो पासो नव्यान करा त्या दिसा तुमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा कांय एक त्या शर्मावंत एक 2 वाक्यां मेळटले आयकाया पोलाक वचना जाल्यार व्हडणी तेंत कांय दिवन गेल्यार व्हडणी मागीर वेळ ना बा मिसाक आयली संतोष पावोंक आत ती मस्त पटी हॉलाक मात येवचें इगर्जे ज्ञानान हें तुमच्या बऱ्यापणा पासत आनी तांच्याय बऱ्यापणा पासत तुमचे पासत मागोंक आनी त्या जोड्या पासत मागोंक इगर्जेकत येवन एक मिसाक येवन गेल्यार व्हडणी मागीर वेळ मेळ्ळ्यार जेवा या कालें करा दुसरी गजाल ती पूण हें तुमच्यो आंगोण्यो नव्यान करूंक हें एक उडास दवरा वर्सांत एक थोडे पोटी म्हणी मेळोन तुमकां तुमीच बरें करून घेया एक घडी भर मावून रावया मोगळा जेजू सक्कड काजारी जोड्या पासून आमी मागता ह्या पवित्र येवकरिस्ताचो फळ सक्कड काजारी जोड्यांक मेळोन दी म्हूण मागता आमेन आमी सांगाता मेळोन मागणें करया प्रेज लॉर्ड आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणें करया सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असा हात धन सांगा हात म्हणून सांगा उठ परजडीचा तुझं उजवाड आयला